वस्तोंगी एक ताच्या नावान प्रार्थीतांव तेन्ना आमी एक जेजू वस्तोंगी एक देव आमचो बाप तूं मोचो भाव देव आमचो भाव तूं मोची भयण जेजू आमचो भाव आनी आमी एक जेजू वस्तोंगी आमी सोगली सगल्यांक तुमकां दी बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयज आमी दुसरें नवें भेटयता सांत आनाच्या मानाक खरीत भाशेन सगळे आमचे हुस्के कोंती आमचे चिंतना आमचे आवंडे आमी ह्या आयचे मिसाचे भेटेन देवा मुखार दवरुया जायतीं जीं चिंतनां आमकां सतायतात आमची दिसा दिसपट्ट्यो जायते खुरीस आसात उबारपाचे ते आमकां निराशी करतात तेन्ना हें सगळें देवाच्या हातान घालुया आनी दिसाच्या दिसाक ते उबारूंक आमकां सांत आनाचे मजतीन कृपा दी म्हूण मागुया दुसरें तें आमी भेटयता देवाक दिन वासून आजारी डिकोस्टा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया हेर सगळीं आमची मागणी इल्लोसो वेडोगीच रावन देवा मुखार दवरुया जायतो पावस ह्या दिसांनी पडटा जायती बुट्टी आयिल्ली आसा जायतीं शेतांय पिड्ड्यार जाल्लीं आसात खरीत भाशेन मागुया देवा लागीं हो सगळो पावस देवान आपल्या हातान घेवंक आनीक आमकां जें कितें बऱ्याक पडटलें तें आमकां फावो करूंक मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं सगळीं तुमी कश्ट करतात व्हड भार घेवन आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो भाव भयणीनो सगळ्या आमच्या प्रश्नांक जाबाब जेजू लागीं आसा जाल्यार आमी सदांच जेजूशी येवंक आमकां कृपा मागता आसतना जायते फावटी आमी निराशीपणान दीस जाल्ल्यात वा आमी चुकल्या जाल्यार आमी आनिकूय चुकीन पडल्या असल्या सगळ्या आमच्या अशक्तायेक देवाचे काकलुतीक उलो मारुया हांव पातकी सुरपदविधार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सुरपदविधार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गीच्या बापा वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप प्रमाणीक मनशां रस्तो तांचो नीट तूंच प्रमाणीक मनशांचो रस्तो नीट निवळ करताय तुज्या निवाड्याचे रस्त्यांचेर चलून सर्वेस्परा आमी तुका रावता तुज्या नांवाक अंतरेकता म्हजो आत्मो तुजो उगडास म्हज्या काळजाचो उल्हास रातचो लेगून म्हजो आत्मो तुका आशेता आनी म्हज्या ओड्ड्यांत म्हजें काळीज तुका सोदीत आसा तुजी नीत प्रितमे वयर दिश्टी पडटली तेन्ना संवसारांतल्या मनशांक तुजें प्रमाणीकपण ओळखूंक मेळटलें सर्वेस्परा
तूं आमकां शांती दिताय आनी आमचीं कामां तूं शांती पावयताय. सर्वेस्परा आकांतांत आनी आमी तुका सोदता. आमचे हाल उपद्रक तुजी खास्त आमकां. जशें पोरसूत जावच्या वेळार एक गर्भेस्त बायल खोश्टवता आनी दुखांनी बोब मारता, तशें सर्वेस्परा आमी तुजे मुखार जाल्याव, आमी गर्भेस्त जाल्याव आनी आमी बोलोंतराक पावलेले परी आमी कोश्टोता. पृथ्वेक आमी तारणाचो ओत्मो दिवंक ना. संवसारांत आनीक मनीस जल्मूंक नात. तुजी मेलोलीं जिवंत जातलीं आनी तांची मोडी उडटलीं. सगलीं तुमी दुल्लांत रावतल्या न्हू. उठात आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडात, कित्याक तुजो दोव परजोडीत जातलो आनीक जमीन आपल्या कुसव्यांतल्यान मोडी नवी जल्मान येतली. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. स्वर्गार्थान प्रिथ्वीचेर सर्वेस्परान दोयाळ नदर घाली. पोतून म्हणुया. स्वर्गार्थान प्रिथ्वीचेर सर्वेस्परान दोयाळ नदर घाली. पूण तूं सर्वेस्परा सासणाक तोगताय. युगाच्या युगाक तुजें नांव उरता. उठ आनी सियोना शाराची दोया कर, कित्याक काकूत करचो वेळ पावलो. होच तो वेळ, कारण तुज्या चाकरांक तुज्या चिरयांचो उगडास पर्यान उमाळो हाडटा आनीक तांचे धुळ्ळीचो लेगून चुरचुरें दिसता. जबाब. स्वर्गार्थान प्रिथ्वीचेर सर्वेस्परान दोयाळ नदर घाली. जेन्ना सर्वेस्पर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनीक व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो, तेन्ना राष्ट्रां सर्वेस्पराची नांवाची भक्ती करतलीं आनी प्रिथ्वीचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलोल्यांच्या प्रार्थनान तो आयकतलो. तांचे मागण्यांची बेपरवा करचो ना. जबाब. स्वर्गार्थान प्रिथ्वीचेर सर्वेस्परान दोयाळ नदर घाली. जल्मूची आसा ते नवे पिळगेक सर्वेस्पराची स्तुती करचे खातीर युगाच्या युगांत हें सगलें बरयलोलें आसूं दी. आपल्या उंच पवित्र ठिकाण्यांतावन सर्वेस्परान उडो घालो. स्वर्गार्थान प्रिथ्वीचेर ताणें दोयाळ नदर घाली. कैद्यांचें रुडोन ताणें आयकलें आनीक मरणाचें फर्मोण पडलोल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब. स्वर्गार्थान प्रिथ्वीचेर सर्वेस्परान दोयाळ नदर घाली. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. कश्टताल्यानो तुमी, भार व्हरतल्यानो तुमी म्हजेशी येयात सगलीं. हांवूच एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून म्हळें, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओजाच्या बारा खाल आसात तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें
आनी हळू म्हजें ओझें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका ख्रिस्ता. कोश्ट, ओज्याचो भार, चिंतना, निराशा. भाव भयणीनो, हे आमच्या जिवितांत घडये एक सदांची वस्त जाल्ली आसा. आमी प्रयत्न जायते करता आनी ह्या प्रयत्नांक जायते पावटी आमकां फळ मेळना. आमी हारता वा आमी हारलीं अशें आमकां दिसता. जावं संवसारी वाटेन वा आमच्या आत्मीक वाटेन पासून जायते आमचे प्रयत्न एफर्ट्स आमचे जायते, पूण जायते पावटी ह्या प्रयत्नांक फळ जेन्ना मेळना तेन्ना आमी निराशी जाता. तशेंच आमची परिस्थिती जी आसा जायते पावटी आमकां सतायता. सांत आन आनी जोकी जाणटे पिरायेर पावलोलीं तरी पूण तांगेर भुरगें नासलें. समाजान भुरगें नासप म्हणल्यार एका काजारी जोडप्याक जायतें उणेपण जाता, किकोंत भोगता. आनी असल्या वेळार देव तांचे सवें आपली येवजण दाखयता. प्रमाणीकपण, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, प्रमाणीकपण मनशाचो रस्तो नीट, वो प्रमाणीकपणान जे चलतात तांचो रस्तो नीट. ही दोगूय जाण आना आनी जोकी प्रमाणीक मनशां. आनी ह्या प्रमाणीकपणाक देव एके भाशेन आपलो इनाम दिता आमच्यान म्हणपाक जाता. जेन्ना जाणटे पिरायेर तांगेर सायबीन माय ओ मारिया गर्भ संभवता. भाव भयणीनो, आमची जण एकल्याची जायते कोश्ट, त्रास, चिंतना, आमचे हार, आमचे निराशेपण आसा, ते आमी सगळें जेजून जे आपोवणें आमकां दिलां, म्हजेशें याद आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. हें आपोवणें बेश्टें सादेंनूय, हें आपोवणें दिसाच्या दिसाक आमी जण एकल्यान आयकूंक गरज. भोव करून जेन्ना घडये आमी सांडलोलीं कशीं आमकां दिसता, हें आपोवणें चालूच दवरलेलें आसा, ऑन गोईंग इन्विटेशन तें. ह्या पासत आमी ह्या आपोवण्याक जाप दिवंक आमकां भोव गरजेचें. आनी जेजून जशें सांगलां, म्हजें जूं सोंपें. जूं म्हणटा तें एकल्याच्यान व्हरपाक जायना. ह्या दिसांनी आतां शेताचें काम चलता तेन्ना जूं बैल चलयताले. एक बैलाच्यान जूं व्हरपाक जायना, दोग जाण बैलांची गरज पडटा. म्हणटच जेजू जरी तर आमकां आपयता, म्हजें जूं सोंपें आनी हें जूं तुमचेर घेयात म्हूण, जाल्यार दुसरे वाटेन जेजू आसा हें जूं घेवंक. एक वाटेन हांव जाल्यार दुसरे वाटेन जेजू. आमी दोगूय जाण जेन्ना हें जूं व्हरतात तेन्ना शेत कसून जातलेंच. जाल्यार आमचेर जेन्ना कोश्ट, त्रास, निराशेपण येता तेन्ना हें मोतीन हाडुया की जेजू आसा म्हजें जूं मुखार व्हरपाक. एकल्यान व्हरपाक जरी तर हांवें प्रयत्न केलो जाल्यार त्रास जातले, निराशेपण जातलें, हार पडटली. पूण जेजू जरी तर बराबर आसा दुसरे वाटेन ह्या जुवाक खान मारून, जाल्यार हें जूं आमी घेवन मुखार वचूंक पावतले. तरीच कृपा आमकां हे भेटेन मागुया. आनीक ही आमची भेट भेटयता आसतना आमचे सगळे कोश्ट, त्रास, आमचे निराशेपण, आमची हार सगळें ह्या आल्ताराचेर उबारुया. गायन घेऊया C26, पेज नंबर 39. C26. Go
म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्या पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पसण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारांच्या सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयली. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान उंचरून तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्दाचो गुट पोर गोठुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा होरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटे कायजाचेर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. म्हजें जूं तुमचेर घेयात. आमचें जूं घेवंक जेजू आमचे बराबर आसा, तेच भाशेन आमी एकामेकाचें जूं फुडें व्हरूंक आदार दिवपाक भोव गरजेचें. कित्याक जूं ओडपाक दोग जाणांची गरज. हीच कृपा आमकां मागुया. आमी जेजू बराबर आमचें जूं ओडूंक, तशेंच दुसरीं जीं कश्टवतात
तांकां आमचो आदार दिवंक कृपा मागुया. बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवी संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेसू प्रकाश मधुर संगीत गाना गोडवाईचे मावताना अमृत स्वर्गीचे काळजात गोडवाईचे मावताना अमृत स्वर्गीचे काळजात. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. निसर पदवेदार दिव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. उत्सवीक वर्साक मागणी. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताचे रेलिकेचे दोबाचीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोडान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्मेचे स्फुर्तेन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगटणारा आमकां कर. आमेन. गायन घेऊया F23 पेज नंबर 96. F23. Wocuja Krista शांतीन wocuja. Wocuja Krista शांतीन wocuja. Wocuja, wocuja Krista शांतीन wocuja. Wocuja Krista शांतीन wocuja. Matkutolia wocuja. Wocuja Krista शांतीन wocuja.